दुसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या बोणकुणीन आसलोल्या पासत आमचें मागणें आमी करूंक जाता. मागण्या वरवीं आमी ताचे पासत मागुया तांच्या जिविताची बदलणी जावंक, तांच्या मनीसपणाचे हक राखूंक. तशेंच आमी आमचे लागीं जाता ते भाशेन उपास त्याग करून हें सगलें ताचे पासत आमी भेटोवया. देवान तांकां कुरपा दिवंक तांचें जिवीत दुसरे भाशेन करूंक, परतून समाजांत येवन तांचें जिवीत जिवंक. तिसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो, जायते NGO आसात बोणकुणींत वचून ते बोणकुणींत आसलेल्या लागीं भासाभास करतात, तांकां कावन्सिलींग दितात, तांकां शिकयतात. आमच्यान थंय वचूंक जायना म्हणटच आमच्या उदार मनान उदार काळजांनी तांकां आदार दिवंक जाता आमचे लागीं घडटा ते भाशेन, आनी ते तांकां हो वावर करूंक उपयोगाचें जातलें. आनी तिसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो, आमचे मदें जायते जाण वकील आसात, जाणवायेचे मनीस आसात आनी तसले शिकनारोय आसात. बोणकुणींत आसलेल्यांक थोड्या जाणांक दोन तरेची मनशां आसतात बोणकुणींक. थोडीं आसतात घाराणें घातलेलीं, कसलीच चूक आदारूंक ना, पूण तांकां बोणकुण फावो जाल्या घाराणें घालून. दुसरे वाटेन चूक करून बोणकुणींत आसा, मात ताचे पासत एक फावटी कोणू आसना झुजूंक, ताचे पासत वावरूंक. तर असले मनीस आमचे मदीं आसात तेन्ना तांकां सदांच आदाराचें जावंक आनी हे तरेन तांकां आमी भरवोसो दिवंक वावरुया.